सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता। हांव क्रिस्टोफर डायस तुमच्या मुखार दवरता आयचो विशय खुरीस। खुरीस काकलूत आनी दया जेजू वरवीं आमकां मेळटा। खुरीस हात विस्तारून ताणें सोडयल्लो संवसार। खुरीस उजवाड आमचे भितर येता आनी काळोख आमचो पयस जाता। खुरीस रात दीस आमच्या जिवितांतले खुरीस व्हरूंक जेजू आमकां बळ दिता। खुरीस इश्टागोट देवाची आनी पेल्याची, तशेंच उबें आनी आडवें लाकूड। खुरीस सोडवणीच्या हातयार तें कशें मनांत सोंसल्यार सोर्गीची वाट उक्ती जाता। खुरीस आमच्या जिवितांत आमकां देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग कोणायता। दर एक मनीस जल्मान येता तो मरो पर्यंत कोश्ट, दूख, त्रास सोंसता, पूण ह्या कोश्टांनी ताच्या जिविताचो जबाब तो कसो दिता। ताच्या जैता वरवीं व निराशेपणा वरवीं जिवितांत येतल्या कोश्टांक मोगान फुडो करीत जाल्यार ताका जैत मेळटा, पूण कोश्टांक लागून तो दुखी जाता। देवाक शिंटा जाल्यार तो निराशेपणान जियेता। जेजून आपले कोश्ट आनी दूख बापाची खुशी करून ताच्याच आदारान फुडो केलो। खुर्सार केळयलोल्या जेजूचेर आमची नदर मारून आमचे सोडवणे खातीर म्हूण ओळखून घेवन आमचो भावार्थ वाडोवया। खुर्सार केळयलोलो जेजू आमकां कितें सांगता? खुर्सार केळयलोलो जेजू भावार्थ वंपता। खुर्सार केळयलोलो जेजू दर एका मनशाक आपणाशी ओडटा आनी आपल्या गोपान आपोवन आपल्याक अणभवूंक आपयता। खुर्सार केळयलोलो जेजू भावार्थ वाडयता। खुर्सार केळयलोल्या जेजूचेर नदर मारता तेन्ना आमच्या कोश्टांक फुडें करूंक आनी आमचे दूख आनी त्रास भावार्थाचे नदरेन पळोवंक शिकयता। देव बरें करूं।